चोडणाचो पूल बांदपाक बेगीन सुरवात करची म्हूण सरकाराचेर दबाव हाडूंक चोडणच्या लोकांनी सोमारा उपास धरलो. तांकां शिवसेनेन तेंको दिला. सध्या चोडणा ते रायबंदरा फेरीबोट चलता. मात फेरीबोटीच्यो नित्याच्यो कटकटी आसतात. मोटारीची गर्दी पडटा. त्या मार्गार पूल जायच म्हूण चोडणकार मागतात. कामां कसलीच जायनात. मात श्रेय घेवंक मयेचो आमदार वता वता थंय फुडें आसता म्हूण अजित सिंग राणे उलयलो. ह्या ल्हानशा हितून तरी सरकाराचे सरकाराचे दोळे बंद केला आमच्या पुलाक लागून. मातशे तरी उगाडटले काय कितें हो हितूनचो आमचो प्रयत्न आसतलो. चोडणेचो पूल बांदता केलो. नंतर आमकां काँग्रेसीनय फटयले. नंतर आमकां व्हडलो होप दिलो बीजेपी आमदारान. आमचे प्रतिनिधी जे आसले 2012 सालान जी असेंब्ली इलेक्शन जाले मय कॉन्स्टिट्युएन्सीन, तेंच्यांनी आमकां व्हडले चोडणेचे पासून आमकां जाहीरनामा काडलो, मॅनिफेस्टो काडलो. ह्या पुलान आमी बार्देश, बिचोली आनी बार्देश, तिसवाडी आनी बिचोली हे तिनूय आनी सत्तरी हे चारूय जे ह्या आसा तालुके आहा ते जोडटले गेले आनी विकासाची गंगा व्हांवतली. नेक्स्ट ते म्हणटा तो आमी लोकशाही की आमकां लोकशाहीचेर पूर्ण विश्वास आसा. आमी ठोकशाही करचे ना. आज पासून आमी सांगला की फेरीबोटी आनी बंद करपाचे ना. हो स्वखुशीचो ह्या आसा मामलो आसा. आमचो जो स्थानिक आमदार आसा मिस्टर अनंत शेट, त्या अनंत शेटाच्या बाबतीत आम्ही अशा पद्धतीची अपेक्षाच करू शकना. जंय जंय विकास आसा, जंय जंय लोकांक विकास जाय आणि त्यासाठी लोकांक कितें तरी करपाक जाय जाल्यार अनंत शेट केन्नाच नसता. पण लोकांनी झगडून एखादे काम करून सरकारा कडल्यान घेतले, हक्कान झगडून घेतल्यानंतर त्याचे उद्घाटन करपाक मात्र हो अनंत शेट जो आसा पळय येता. गणपती बाप्पा मोरया. पुढच्या वर्षी लवकर या. गजरांत 11 दिसाच्या गणपतीच्या थाटान भक्तिभावान विसर्जन जालें. गणपती विसर्जनाच्यो पुणे मुंबयच्यो मिरवणुकोय फामाद. अनंत चतुर्दशी अंदूची सार्वजनीक चवथ सोंपली. गणपती गंगेच्या वाटेक लागलो. अजूनय कांय घरांनी 21 दिसांचे गणपती आसात. पळयात गणपतीच्यो मिरवणुको. गगनाच्या देवा तुला रे आम्ही देव मानिला. गगनाच्या देवा जय जय इतल्याने खबरांची तरंगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार.